वेंचणुको म्हणटकर दर उमेदवाराक आपल्या मालमत्तेचो हिशोब दिवचो पडटा. फाटली वेंचणूक आनी आतांच्या वेंचणुके निमतान सादर केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांनी 5 वर्सांच्या काळांत बऱ्याचशा उमेदवारांच्या मालमत्तेत कोट्यांनी रुपयांची वाड जाल्या. मात साळगांवचे आदले आमदार जयेश साळगांवकार हांची 2017त 1,35,06,000 मालमत्ता आशिल्ली ती 2022त 1,35,97,000 आसा हें सादर केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांत स्पश्ट जाता. एखादो आमदार मंत्रीपद मेळूनय 5 वर्सांक ह्या आमदाराच्या मालमत्तेत फक्त 91,000 रुपयांची वाड जाल्या. कांय उमेदवारांच्या मालमत्तेत एकेवटेन कोट्यांनी वाड जाल्या जाल्यार दुपेटीनूय वाड जाल्या. मात साळगांवकाराच्या मालमत्तेत फक्त 91,000ची वाड दिसता. जयेश साळगांवकार हे भ्रश्टाचार मुक्त आमदार आसात म्हण स्वता मुखेलमंत्री दोतोर सावंतांनी प्रचारा वेळार तांकां संबोधीत केल्ले. हांव म्हज्या साळगांवांतल्या भाव भयणीक सांगपाक आयला, तुमचो बाप जयेश साळगांवकार तेजो आपलो मंत्री आसतना आमदार आसतना तेणी केल्लें काम अजुनूय साळगांव मतदारसंघांतल्या यादीक आसा. पुराय गोंयभर सांगता की नॉन करप्ट मंत्री असलो आसत जाल्यार तो बाप जयेश साळगांवकार. म्हणून तर ज्या निमित्तान त्यांनी जे काम केलां ते सगळ्या साळगांवांतल्या लोकांनी पळयलां आणि म्हणून तेजें उत्स्फूर्त स्वागत जाता. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.